ट्रीज कट करपाचे म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो तेन्नाच आमी एक मिटिंगेन घालून रेजोल्युशन घेतलें की आमी सायट इन्स्पेक्शन करचें फॉरेस्टा बरोबर. सो म्हणून आयज हांगा पळोवपाक आमी येयल्ली. जाल्यार हिंगा आयज पयल्यार झाडां कट केल्ली आहा आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक क्वेश्चनय केलो, सो ताणें आन्सर केला तो. सो हेचेर तो आपलो प्रोसेस फॉलो करतले आनी हेचे उपरांत मागीर आमचो कितें आहा तो प्रोसेस आमी फॉलो करतले. पंचायतीक एक लेटर येयल्लें थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ डिविजनांतल्यान की 48 ट्रीज कट करच्या खातीर परमिशन अलाव केला आनी ते कितले 1,44,000 रुपया तेंच्यांनी फारीक केले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. आनी तातूंत ही सगळीं झाडां आसा, आकाशिया, मोय, गुलमोहर बी, कॅज्यूची आसा, टोटल 48 आसा. सो हे परमिशन कितें सांगता डिपार्टमेंटाचेच परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें की 30 दीस जायसर तुवें झाडां कट करप नासता. दीस इज अ प्रोसिजर अँड आफ्टर 30 days यू हॅव टू स्टार्ट. हे तूं कट केलो कट करप आनी कट केल्याच्या नंतर तुका प्रॉपर लेटर करचें पडटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक टू कम अँड इन्स्पेक्ट. आमी ही झाडां कट केल्लेली आसा म्हणून. पण हांगा अशें जाल्लेलें आसा जशें सरपंचान सांगलें फॉरेस्टाक की तुमचो कितें प्रोसिजर आहा पळय he has violated the procedure. So within 30 days तेणी हे कट ऑलरेडी कट करून सगळी कट केल्लेली आसा. सो पण सरपंचान ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला तूं कितें आहा तें तूं प्रोसिजरान कर. पंचायत ती कडेन कितें करपाक जाय ते पंचायत आपल्या प्रोसिजरान करता.